म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर म्हारग आसा। हो विशय सध्या न्यायालयात आसा जाल्यार केंद्र सरकाराक ह्या विशयात हस्तक्षेप कित्याक करपाक जाय असो प्रस्न पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उप्रासलो। केंद्र सरकार फकत कर्नाटकाचो पक्ष घेता असो आरोप राजेंद्र केरकारान केला। गोंय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक गंभीर परिणाम भोगचो पडटलो अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायली। गोंय सरकाराचे म्होवाळ भुमिकेक लागून कर्नाटका सयत महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान म्हादयचें उदक चोरपाचो प्रकार चालू आसा। हे विशीं जर गोंय सरकारान स्पश्ट भुमिका घेवंक ना जाल्यार फुडाराक म्हादय न्हंयचेर पुरायपणान हावळ येतली असो भंय पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हाणें उक्तायला। कर्नाटक सरकार सांगता म्हणून सरकारान आयकचें न्हय जाल्यार प्रवाह प्राधिकरणाची जोड पळोवणी करची अशी मागणी राजेंद्र केरकारान केला। कर्नाटकातल्या धारवाड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा त्यांच्यानी एक 4 दिसा पयलीं विधान केल्लेलें आसा। त्या विधानात त्यांच्यानी स्पष्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केलेली आसा ती फाटी घेवची आणि ही जर याचिका फाटी घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्ले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली। म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण जाल्ले आसा। सध्या कर्नाटकाच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां जर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांचे हित कितून आसा हे पळोवपाक जाय। खरें हित म्हणजे सध्या जे उदक कणकुंबी हांगासर कळसाच्या पात्रान वयता ते उदक थारपाक जाय। ते उदक अजून मेरेन थारलेलें ना। पयलीं उदक थारयात आनी मागीर तुमी चर्चा करात न्हू। आयज हो विशय जो आसा हो विशय जेन्ना न्यायालया समोर आसा, हो विशय जो आसा हो लवादा समोर आसा, त्यो मेरेन ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराक भूमिका ना। कारण केंद्र सरकार परते भितर नाक खुपसता आनी बाजू जी आसा ही कर्नाटकाची घेवपाक सोदता। केंद्र सरकारची भूमिका जी आसा ही 28 खासदार तुमकां लोकसभेचे किंवा राज्यसभेचेर हेजो दोळो दवरून तुम्ही हे सगळे करतात, पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमचे हे गोंय राज्य जे आसा एक ल्हान राज्य आसा। ह्या राज्याचें अस्तित्व जर उरपाक जर जाय जाल्यार म्हादय ही एकमेव आमकां जीवनदायिनी नदी आसा। गोंयच्या 43% लोकांक पिवपाचें उदक, शिंपणावचें उदक दिवपी ही एकूच न्हंय आसा। कर्नाटका कडेन आसा कावेरी, कर्नाटका कडेन आसा कृष्णा आनी इतल्यो शेकड्यांनी न्हंयो आसा जेंचो आकार आमी जर पळयलो, जेंची लांबाय जर पळयली जाल्यार ती म्हादयच्या परस कितलेशा पटीन मोठी आसा। गोंय सरकारचे जे प्रतिनिधित्व करपी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी परते सांगलाले की प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापणूक जाल्या उपरांत आनी ती गोंयांत स्थापणूक जाल्या उपरांत गोंयांक फायदो मेळटलो। म्हाका कळना कसलो फायदो मेळटा तो, गोंयांक कसलोच फायदो मेळना। आनी गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन हो विशय जो आसा तो सुटावो करपा खातीर पाठपुरावो करपाक जाय तशा प्रकारची गोंय सरकारची कांय तयारी ना। सध्या म्हादय सेल नांवाचो गोंय सरकारान स्थापन केलेलो तिची दुर्बलता जर आमी पळयली, तेतून कशा पद्दतीन काम चलता हे जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां दिसता की गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर गंभीर ना। आनी म्हाका दिसता की प्रल्हाद जोशीन हे उलोवप करून आमकां कितें गुटलावपाचें ठरयलां काय तें बी कळना। गोंय सरकाराक जर खरें हो प्रश्न सुटावो जावचो असो दिसता, मुख्यमंत्री म्हणटा की ही म्हादय आमची आई आसा आनी तिची आपूण जपणूक करतालो अशें जर तांकां दिसता जाल्यार निश्चितपणान तेंच्यांनी ही संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जावची आनी गोंयचें हित जे आसा हे कशा रितीन सुरक्षीत उरताले ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।